तारखेक जो विजय संकल्प महामेळावा बीजेपीन मुर्मुगांवान आयोजित केलेलो आसा, सो तेची जी प्रिमायसीस आसा FCI गोदान बिहायंड सडा सब जेल, ही प्रिमायसीस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया अंडर येतात. तेचे फोटोग्राफ सुद्धा आमच्याकडे हांगासर आसा. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया MPTचे कंटेनर फ्राय स्टेशन त्याच बरोबर त्याच्या सायडीक गणेश बेंझोप्लास्ट इंडस्ट्री आसा, जे टँक्सान अल्कोहोल म्हणजे खूप प्रमाणात टँक्स आसात व्हडले. तशेंच सडा सब जेल आसात. आयच्या डेटीक ह्यो जो प्रिमायसीस आसा तो इंडस्ट्रियलाच्या हेच्या अंडर येतात. सो इंडस्ट्रियल झोन, सो इंडस्ट्रियल एक्टा अंडर अशें ह्यूज गॅदरींग मिटिंग्स कंडक्ट करूं शकना, वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट. तो हांव MPT चेअरमॅनाक, चीफ सेक्रेटरी, डेप्युटी कलेक्टर साऊथ गोवा, PI हांकां सगळ्यांक आमी हे नमूद केलेलें आसा की ही परमिसेबल एरिया नासतना हांगासर परमिशन कशें इश्यू केला, आनी जर तर इश्यू केला जाल्यार ते रिवोक करचे विथ इमिजिएट इफेक्ट. तेज्या भितर त्याच प्रमाणे आयज तेंच्यांनी ते येदो व्हडलो थंयसर आतां सेटअप तयार करतात. ते 150 ते 200 फोकस लायट्स हाडल्यात, आनी हे जे फोकस लायट्स आसात हे फोकस लायट्स गव्हर्मेंटाच्या पयशाचे आसात, लायटी डिपार्टमेंटाचे. अख्खो लायटीचो डिपार्टमेंट आसा तो थंयसर आयज कामाक घातलेलो आसा. मिसयूज करता आयज पावर मिनिस्टर हो जो मिलिंद नायक आसा तो सगळे गव्हर्मेंट मिशनरी मिसयूज करपाक लागला. न्यूली जॉयन जाल्यात कामाक, तांकां रातचे इन्विटेशन्स कार्डां वाचपाक लायतात घरांनी रात्रीचे. त्याच प्रमाणे हाऊस वायफाची जी गृह आधार स्कीम आसा, लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, DSS दयानंद सोशल सेक्युरिटीच्या अंडर जी स्कीम घेतात तांकां सगळ्यांका धमकी दिवन फाल्यां मिटिंगेक आफयलेले आसा, नाजाल्यार तुमची स्कीम्स बंद जातली म्हणून. एट द कॉस्ट ऑफ गव्हर्मेंट मनी ही इज मेकिंग हीज पब्लिसिटी अँड टुमोरो होल्डिंग अ ह्यूज गॅदरींग. बरोबर. सो त्याच प्रमाणे हांव मागता हे सगळी लेटरां चीफ सेक्रेटरीच्या पोतान आमी सगळ्यांक केलेली आसा. ही परमिसेबल एरिया नासतना हांगासर परमिशन दिवपाचें न्हू, आनी जर तर दिल्लेले आसात जाल्यार ते परमिशन रिवोक करचे. आमी आतां डेप्युटी कलेक्टराक आयज परत विचारलें की तुवें तेचेर कितें केलां, तर तो म्हणटा ती प्रिमिसीस आपली न्हू, चेअरमॅन MPTची, आमी ताका फॉरवर्ड केला, जी तुमी कंप्लेंट केला तीच ताका फॉरवर्ड केला. सो आयज चेअरमॅनाक हांव शिटकावणी दिवंक सोदता. येदी व्हडली ह्यूज गॅदरिंगाक जर तर तो आयज एका पार्टीक पॉलिटिकल पार्टीक जर मिटींग घेवपाक दिता जाल्यार फाल्यां दुसरी पार्टी उबी रावतली, तिसरी पार्टी उबी रावतली, आनी अशें जर ह्यूज गॅदरिंग थंय जावपाक लागलें आनी मिसहॅप जालें, कितें जर समजा आयज इलेक्ट्रिसिटी इतली यूज जातली थंय फाल्यां रातचे प्रोग्राम म्हटल्यार, सो तर कितें मिसहॅप जालें, कितें शॉर्ट सर्कीट जावन जर कितें उजो लागलो आनी कितें जीव हानी जाली जाल्यार टोटली जबाबदार एका MPTचो चेअरमॅन आसतलो आनी बाकीची हेर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जेंच्यांनी तांकां परमिशन दिला ती. सो कॅन्सल द परमिशन्स अँड टेक द मिटिंग्स. आमकां कांय प्रॉब्लम ना तेजे बद्दल, केदी व्हडली मिटींग घ्या, पण परमिसेबल एरिया अंदर लोकांचो कसलोच प्रॉब्लम लोकांक जाय नासतना तशी घ्या.